गांवगिऱ्या वाठारांतलो खबरो घेवन आमी तुमच्या खातीर घेवन येता आवाज गोंयचो हें बुलेटिन। नमस्कार, आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाचेर हांव प्रणिता रेडकर तुमकां येवकार दितां। सविस्तर खबरांनी नदर मारूया हेडलायन्सांचेर। आयडीसी वाठारांत साचल्या सलूनांतल्या केसांचो राशी। गिमाचे सुटयेक लागून गोंयच्या दर्यावेळांचेर पडल्या पर्यटकांची गर्दी। महाराष्ट्र, कर्नाटक आनी हेर राज्यांतल्या पर्यटकांनी गोंयच्यो दर्यावेळो गेल्यात फुलून। सगळ्यो अटी मान्य केल्यो जाल्यारूच विमानतळाक दितले जमीन। उदय महालेन सरकारी शिष्टमंडळा कडेन केली चर्चा। केरळांत पावलो मॉन्सून, फुडल्या 5 दिसांत गोंयांत घेतलो घालून, हवामान खात्याचो अदमास। नुव्या CSR उपक्रमा खाला बांदिल्ल्या संडासांत चलता फास्ट फूड। संडासाचे शेडीन रेस्टॉरंट उबारिल्ल्यान लोकांची उक्ताला अजाप। आनी वर्साचे 12 म्हयने गोंयकारांक मेळटले ताजे चणक। बायोबॅलन्सान सांखळे सुरू केला चणाक पोसपाचे उपक्रम। आता खबरो विस्तारान। गोंयांत सध्या गरमेचो हंगाम सुरू आशिल्ल्यान तशेंच शाळेच्या भुरग्यांक गिमाची सुटी आशिल्ल्यान पर्यटकांची तशेंच गोंयकारांनी सुटी मनोवपाक दर्यादेगेर व्हडा संख्येन गर्दी केल्ली दिश्टी पडटा। चडांत चड पर्यटक महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तशेंच केरळ राज्यांतल्यान व्हडा संख्येन गोंयांत येतात। शेनवारा बागा दर्यादेग पर्यटकांनी भरून गेली। कळंगूट, शिकेरे, वागातोर, अंजुना तशेंच हेर दर्यादेगांनी पर्यटकांची गर्दी पळोवपाक मेळटा। हाका लागून येरादारीची कोंडी जावन लोकांची बरीच गैरसोय जाल्ली दिश्टी पडटा। गोंयांत सध्या कोरोनाचें प्रमाण वाडत आसा, तरी आसतना पर्यटकांची ही गर्दी कितल्याशाच गोंयकारांचो धंदो आशिल्ल्यान कोरोनाचो हो भंय लोकांक चेपचो पडटा। मडगांव आयडीसी वाठारांत कोयराच्यो राशी साचून रावल्यात। हो कोयर घरांतलो वा बांदकाम साहित्य न्हय, खंयच्या तरी सलूना वयल्यान कातरिल्ले केस हांगसर हाडून उडयतात। हातूंत केस, टिश्यू पेपर, प्लास्टिकाच्यो बाटल्यो आनी हेर वस्तूंचो आस्पाव आसा। सांजुसे वाठारांतल्या लोकांनी केल्ले पळोवणे उपरांत हो कोयर वार्काच्या एका सलूनांतलो आशिल्ल्याचे दिसून आयले। उपरांत थळाव्या लोकांनी वार्का पंचायतीन कागाळ केली। सलूनाचो परवानो रद्द करचो न्ही, पूण तांकां 20,000 रुपयांचो दंड दिवपाची मागणी ह्या लोकांनी केल्या। मोपा विमानतळाचेर लायटीचो उजवाड घालपा खातीर 217 चौखण मीटर सुवात मेळटली। उगवे ग्रामपंचायत कार्यालयान शेनवारा सरकारी शिष्टमंडळान जमिनीचो धनी उदय महाले हांचे कडेन चर्चा केली। ह्या वेळार महाले हांणी सरकारी शिष्टमंडळाच्या सामकार कांय अटी दवरल्यो। थळाव्या लोकांक रोजगार आनी हेर अटी दवरल्यात। सगळ्यो अटी मान्य केल्यो जाल्यारूच मोपा विमानतळाक जमीन दितले अशें महालेन सांगले। उपरांत फुडली बसका शिष्टमंडळा वांगडा 10 जूनाक जातली अशें उदय महालेन पत्रकारांक सांगले। मीटर जमीन तुमकां दिली
आणि ह्यो अटी सरकार मान्य करना आणि आमच्या वतीन लक्ष्मण महालेच्या वारसदाराच्या वतीन जमीन संपादन करपाक तांकां परवानगी दिला. सो आता ही मागणी करून करून सरकार थकल्या उपरांत ह्या एक्टा सकल आता आयची ही सुनावणी घेतली. म्हणजे आयची सुनावणी ही स्पेसिफिकली आणि मोस्ट इम्पॉर्टंटली उदय महालेच्या कुटुंबिया खातीर असली. त्या कुटुंबियापैकी फक्त एका कुटुंबात आयज येवन आपली माहिती सादर केली, आपला म्हणणं सादर केला. उरलेले 17 लोक उरलेत. भावाच्यो भयणीचे आई उरला. ह्या सगळ्यांकडे तांकां चर्चा करूंक जायी, कंपल्सरी करूंक जायी आणि त्याच्या खातीर 11 जुनाक मिटींग दवरला. अशाच प्रकारची सुनावणी जातली. सो ह्या एक जागरूक नागरिकाचा एक ज्वलंत उदाहरण की जागरूकता जर आम्ही दाखयली आणि थोडेसं जर नॉलेज आमकां असला जाल्यार आम्ही कशा पद्दतीन स्वताक सिद्ध करूंक शकतो. हो एक उत्तम उदाहरण आज उदय महालेच्या प्रकरणांतल्यान दिश्टी पडला. हवामान खात्यान लायिल्लो अदमास चुकीचो थारयत सुमार 3 दीस पयलींच केरळांत पावसाची सुरवात जाल्या. केरळांत वर्सुकी जुनाच्या पयले तारखेसावन पावसाळो सुरू जाता. मात ह्या वर्सा 3 दीस पयलींच पावसान केरळांत हाजेरी लायल्या. फुडल्या 3 ते 4 दिसां भितर गोंयांत मॉन्सून पावतलो. तशेंच आयतारा तशेंच फुडल्या 4 दिसांनी गोंयच्या कांय वाठारांनी गडगड्यात सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा असो अदमास गोंय हवामान खात्याचो शास्त्रज्ञ राहुल एम हाणें उक्तायला. साउथवेस्ट मानसून हैज़ ऑनसेट ओवर केरला ऑन टुडे, यानी कि आज 29 मई को उसके नॉर्मल डेट से कुछ 3 दिन पहले साउथवेस्ट मानसून हैज़ रीच्ड ओवर केरला. जो कंडीशंस हैं रेनफॉल के हो, नहीं तो विंड के हो, जो भी कंडीशंस हैं साउथ वेस्ट मानसून का, वो सेटिस्फाई हुआ है आज के दिन. तो IMD हैज़ डिक्लेयर्ड दैट ऑन 29 मई साउथ वेस्ट मानसून ऑफ 2022 हैज़ रीच्ड ओवर केरला. कि आने वाले 3 से 4 दिनों में इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड दैट मानसून कंडीशंस आर लाइकली टू सेट ओवर गोवा. और अभी गोवा के ऊपर के रेनफॉल एक्टिविटी के बारे में बोलेंगे तो लाइक IMD had already forecasted light and isolated rain और thunder shower activities continuing over गोवा. आज के दिन 29 मई को भी scattered places से यानी कि 25 to 50% ऑफ रेनफॉल स्टेशंस इन गोवा रिकॉर्डेड लाइट रेनफॉल, और उसमें सबसे ज़्यादा रिपोर्ट किया गया माप्सा से और साउथ में कानकोन से. सो ये 2 स्टेशनों से 3 mm लाइट रेनफॉल रिपोर्ट किया गया. नुव्या CSR उपक्रमा खाला बांदिल्ल्या संडासान फास्ट फूड चलता. संडासाचे फास्ट फूडांत रुपांतर केले तरी कोणे असो प्रश्न सद्याक उप्रासला. पश्चिम बायपास रस्त्याचेर बांदिल्ल्या संडासाचे सुवातीन हे रेस्टॉरंट उबारलां. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार ह्या रेस्टॉरंटान धन्या कडेन अन्न आनी वखदां प्रशासनाचो परवानो आसा. संडासाचे शेडीन रेस्टॉरंट उबारिल्ल्यान कितल्याशाच जाणांनी अजाप उक्तायिल्ले. तशेंच संबंधिताचेर खर कारवाय करपाची मागणी कांय लोकांनी केल्या. बायो बॅलन्स फार्म करून चणक विकप हे पयले भारतांत विकप जाता. चणक बारीक मोठो हें पळोवन दरांत विकले वयतले. केरी साखळे बायो फिश फार्म आसा. हें एक इंडोर स्टेडियम फार्म जावन आसा. ह्या फार्माक बायो बॅलन्स फार्म म्हणटात. आनी हे बायो फार्म नितळ दवरून ह्या चणाक नुस्त्याक वाडोवपाचो यत्न हांगासर सुरू आसा. 1.5-2 किलो चणाक वाडोवपाक 10 ते 12 म्हयने लागतात. हें अशें करून चणक पणजे कांपाल हांगा एक नवो बायो फार्म केला. वर्सा 12 म्हयने आतां चणाक खावपाक मेळटले. नितळसाणेन हें नुस्तें वाडयतले. हें नुस्तें वाडोवपाक फॉर्मालीन बीन कांय ना अशें जाहीर करमळीन सांगलां. If
call it a bio-balanced farm. So it is a farm in which we take care of the environment, and the same water in which the fishes grow is recirculated and cleaned up with all the biofilters. So the condition in which the fishes are grown is very clean and very this. So this sort of which you can see here, 1-1.5 किलो, 2.5 किलो असता, that takes about 10 ते 12 महिने grow up to this size. So हे आम्ही जे लाईव्ह sort of विकता, this कोणी अजून इंडियन करून ना. So we are the first people in India who are selling sort of live, and we can do this because the way we are growing it is, I mean, it's a state of the art farm which we have got. And so इतले फ्रेश प्रॉडक्ट तुमकां खंयच मेळचे ना. इट इज लायव्ह आसा म्हण तातूंत प्रिझर्वेटीव ना, फॉर्मेलिन ना, कांय ना. एंड द एनवायरमेंट इन वीच वी आर ट्रायंग टू सेल इट इज समथींग क्लीन, हायजेनीक. जूनाच्या 1 तारखेसान नुस्तेमारीक बंदी लागू जातली आनी ती 31 जुलया मेरेन चलतली. 1 ऑगस्ट मेरेन नुस्तेमारीक सुरवात जातली. 61 दीस जाले नुस्तेमारीक बंदी आसतली. कुटबण जेटीचेर ट्रॉलर धन्यांनी आडवेळा पावसाक लागून आपले ट्रॉलर पयलींच नांगरून दवरल्यात. ट्रॉलरांचेर काम करपी कांय कामगार आपल्या गांवघरा वचपाचे तयारेंत आसात. कुटबण जेटीचेर ट्रॉलर धन्यांनी आवरावर सुरू केल्या. ट्रॉलराचेर काम करपी झारखंड, ओडिसा, बिहार, आंध्र प्रदेश ह्या राज्यांतले कामगार आपल्या गांवांनी वचपा खातीर रेल्वेच्यो तिकेटी आदींच काडून दवरतात. ते आपल्या गांवांनी वयतात, थंय 2 म्हयने रावतात, शेतांनी काम करतात आनी उपरांत गोंया परततात. पश्चिम घाटांतल्या रेल्वे मार्गाच्या दुपेटीकरणाक सर्वोच्च न्यायालयान निर्बंध घातले आसतना हे निर्बंध हेर मार्गा खातीर नात अशें सांगून वास्को ते मडगांव मेरेन रेल्वे दुपेटीकरणाचें काम सुरू करपाचो निर्णय रेल्वेन घेतला. भाजपाचो नामनेचो आमदार उल्हास तुयेकरा सयत 8 आमदारांक मेळ्ळ्या उपरांत तांणी आमच्या फाटबळाचेर निवेदन सादर केलां. उल्हास तुयेकर हांच्या सयत 8 आमदारांनी आमच्या मागण्यांक तेंको दिलो अशी म्हायती गोंयांत कोळसो नाका ह्या संघटनेचो सहनिमंत्रक अभिजीत प्रभुदेसायान दिल्या. विधानसभेच्या पावसाच्या अधिवेशनात ह्या विशयाचेर चर्चा करची अशी मागणी संघटनेन केल्या. सोमारा आमी आनीक कांय आमदारांक मेळटले अशेंय प्रभुदेसायान सांगलां. गरज पडल्यार येता त्या अधिवेशनांत सरकार धर्मांतर बंदी कायदो करतले. म्हापशा हांगा डॉमनीक डिसोजा हाच्या अटके उपरांत मुख्यमंत्र्यान हें विधान केलां. डॉमनीक डिसोजा हाच्या आड खुबश्यो कागाळी आयिल्ल्यो, हाका लागून ताका अटक जाली. डॉमनीक डिसोजा जामिनीचेर सुटला तरी ताची खोलायेन चवकशी करतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां. बाकी सब कुछ जहाँ पे इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं तो सब कुछ उन्होंने सीज कर लिया है, वो ढूंढ रहे हैं और स्ट्रांगली दे आर इन्वेस्टिगेटिंग. इस तरह के ज़्यादा और कभी भी गोवा में इस तरह के धर्म परिवर्तन के केसेस को थारा नहीं दिया जाएगा. और जितना स्ट्रिक्टली एक्शन इस तरह की एक्टिविटी जो सब लोग कर रहे हैं इसी तरह के सभी के ऊपर हम एक्टिविटी करेंगे. मुझे लगता है ये जो डोमिनिक बोल के जो है वो इस तरह से जो गरीब लोग रहते थे उनके ऊपर पैसे या बाकी की लालच देके वो धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रवृत्त करता था. तो फिर द गवर्नमेंट विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन सीरियसली. इस तरह के कन्वर्जन के इशू अभी इससे आगे भी किसी को करने को नहीं देंगे. और इस तरह से जहाँ जहाँ पे एक्टिविटी चलती है, जहाँ कहाँ से भी कंप्लेन आई तो तुरंत ही स्टॉप किया जाएगा. हम सभी धर्म का सभी लोगों का हम आदर रखते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कैथलिक हो. किसी को फोर्सफुली या किसी को लालच दे के किसी से धर्म से परिवर्तन नहीं होना चाहिए. और इस तरह से किसी ने प्रयास भी नहीं करना चाहिए. उसके ऊपर आरोप था एक्चुअली, एक तो धर्म परिवर्तन का ही आरोप था, दूसरा वो कुछ लोगों को
यानी झूठी दवा देके यानी मैजिक फॉलो करके लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रवृत्त करता था। और तीसरा उसके ऊपर एक पहले से कुछ तो केस भी इसी तरह से कोई तो उसके पास गया था, उसकी डेथ हो चुकी थी, वो भी आरोप उसके ऊपर था। मुझे लगता है कि पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उसके खिलाफ जो कुछ चार्जशीट एक्शन करे वो पूरा कर लेंगे। थैंक यू। गोमेकोतल्या 5 इंटर्न्सांक जांचे कडेन ड्रग सापडले तांकां सरकारान रेस्टिगेट करून कितें सिद्ध केले असो प्रश्न गोवा प्रदेश यूथ काँग्रेसीचो अध्यक्ष वरद मार्दोळकर हांणी केला। हाजे वयल्यान गोंयांत कितले ड्रग्स विक्री चालू आसा तें कळटा आनी सरकार हाज्या विशीं कांयच करिना हें सिद्ध जाता अशें तो सांगता। गोंयांत भुरग्यां मेरेन ड्रग्स पावपाक पुराय तरेन सरकार जबाबदार आसा असो आरोपूय यूथ काँग्रेसीन केला। सरकार थारयत जाल्यार ड्रग ट्रेडिंग बंद करपाक शकता, मात सरकार तें बंद करपाक सोदिना। घडये ड्रग ट्रेडिंग हो मुख्यमंत्री सांगता त्या रेव्हेन्यू जनरेशनाचो एक वांटो आसूं येता अशी खर टिका करीत यूथ काँग्रेसीन भाजपाचेर उतरांचे फार पेटयले। तशेंच गोमेकोतल्या भुरग्यांक रेस्ट्रिकेट करून तांचे करियर पाड घालचे परस तांचे कावन्सिलींग करून तांकां सुदारपाचो यत्न करचो आनी सरकाराच्या आशिर्वादान चलिल्ली ड्रग्स ट्रेड पुराय तरेन बंद करची अशी मागणी ताणें ह्या वेळार केल्या। पूण हेजो अर्थ असो न्ही की तुमी आज इंटर्न्सांक बळी दिवचे न्ही, कित्याक आज ते अशे गोंयांत कितके तरणाटे भुरगे आसा तेंचे पर्यंत फ्रीली ड्रग्स अवेलेबल जावपाक हो सरकार जबाबदार आसा, पुलीस डिपार्टमेंट जबाबदार आसा। कित्याक पुलीस डिपार्टमेंटान जर सारकीच जर ड्रग ट्रेड जर गोंयांत काबार करपाचो जर विडो उचलीत जाल्यार गोंयांत ड्रग ट्रेड काबार जावपाक शकता। जेन्ना हेंकां जाय तेन्ना ते सर्रासपणे ड्रग्सांचेर पेडलर्सांचेर रेड मारता, तांकां धरता, भितर उडयता। पूण तांकां हो जो गोंयांत ड्रग ट्रेड चल्ला हो गोंयांत पुलिसांच्याच आशिर्वादान ड्रग ट्रेड चल्ला आनी पुलीस डिपार्टमेंट होम मिनिस्ट्री जो आसा मुख्यमंत्री स्वता हे होम मिनिस्टर आसा आनी तेच्या आशिर्वादान हे सगळे गोंयांत मेळटा मोठ्या प्रमाणात ड्रग्स चल्ला। कित्याक जेन्ना गांवांत ड्रग्स पावता हेज्या अर्थान समजुपाचें ही ट्रेड ही सर्रास चालू आसा आनी मुख्यमंत्र्यान ही जबाबदारी घेवची। हे जे ड्रग ट्रेड येते मोठ्या प्रमाणात गोंयांत चल्ल्या हे मुख्यमंत्री हेका जबाबदार आसा। मुख्यमंत्री सदांच जे सांगता रेव्हेन्यू जनरेशन मे बी तांकां दिसता आसतलें हेतूनय रेव्हेन्यू जनरेशन जाता आसतलें म्हणून ही अजून पर्यंत गोंयांत हेंच्या आशिर्वादान ही ड्रग ट्रेड चालू आसा। सो आमची मागणी आसा की हे तुमी ह्या भुरग्यांक जे बळी दिल्ले आसा 5 भुरग्यांक ह्या 5 भुरग्यांक बळी दिवन तुमी त्यांचो करियर काबार करपाक उठल्या। गोंयांत कितकेशे भुरगे आज ड्रग्साच्या मार्गार गेल्ले आसा, हेंकां कितें तरी कावन्सिलींग करून कितें तरी तांकां सुदारपाचोच प्रयत्न करा। कित्याक ड्रग ट्रेड ही तुमच्या आशिर्वादान चलता, तुमी जबाबदार आसा इक्वली की ड्रग ट्रेड ही तुमकां लागून चलता, गोंयांत तुमच्या आशिर्वादान चलता। पुलीस डिपार्टमेंट फेल केल्ले आसा, सो हेका लागून तुमी तांकां ते रेस्ट्रिकेट करचें न्ही आनी मागता सरकारान हेजे खातीर पावलां उचलपाची गरज आसा आनी तेजेर आरोप करचे परस सरकारान जो आमचो मुख्यमंत्री आसा जो ह्या गृह खात्याचो मंत्री आसा, होम मिनिस्टर आसा, तेणें पुलिसांक आदेश दिवन हे सगळी जी ड्रग ट्रेड आसा ती पयलीं काबार करपाची गरज आसा। फक्त लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपाक थोडें कितें तरी धरलें आनी दाखयलें व्हडलें करून तसलें करचें न्ही। बांबोळेच्या गोंय वैजकीय महाविद्यालयाच्या बॉयज हॉस्टेलान शेनवारा गांजो सापडलो। गोमेको कॅम्पसान ड्रग्स कशे पावले हाची खास तपास पंगड नेमून चौकशी करची, तशेंच गोंयांत घुळे वखदां नेमकी कोण हाडटात ताचो तपास करचो अशी मागणी गोंयचे NSUI विद्यार्थी संघटनेन केल्या। एक असे रस्त्या वयले नशेडी न्हू, दे आर द वेल क्वॉलिफायड MBBS डॉक्टर्स दे आर अँड ड्युरींग द पेंडेमीक ड्युरींग द कोवीड तांच्यांनी सर्वीस दिला लोकांक वाचोवपा खातीर। सो हेंचे करियराक ह्यो एफेक्ट जातलो। तो पयलींचे पयलीं आमचो डिमांड आहा की हेंचो जो रस्ट्रिकेशन आहा तो रिवोक करचो आनी सेकेंडली हेंकां मुद्दम हेंचे माथ्यार केस घातला बिकॉज दे वॉन्ट टू मेक अ फ्री वे टू समवन। आमी सांगूंक सोदता की फर्दर इन्वेस्टिगेशन जावचें की कसो ड्रग्स पावलो GMC आनी इतले बेगीन हेंच्यांनी डिसिजन कसो घेतलो आनी हेंचे माथ्यार कसो घातलो केस बिकॉज दे वॉन्ट टू मेक अ फ्री वे टू समवन एंड दे वॉन्ट टू सेव समवन सम बिग ड्रग लॉर्ड सो दॅट तांकां तांचेर केस घालून कोणाक ते वे करूंक सोदता। सो आमी डिमांड करता की हे जे स्टुडंट्स आहा जे इंटर्न आहा हे MBBS स्टुडंट्स आहा तांचे ते रस्ट्रिकेशन आहा ते रिवोक करचो आनी फर्दर स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन जावचो म्हणून। थँक्यू।
जुनाच्या 5 तारखेर जावपी पर्यावरण दीस सगळ्यांनी पाळचो. ह्या दिसा नितळसाणीच्या कार्यावळींचे उपक्रम राबोवचे, तशेंच झाडां रोवपांच्यो कार्यावळी आयोजन करचे अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणलां. जाल्यार 21 जुनाक 8वो योगा दीस. ह्या वर्सा योगा फॉर ह्युमॅनिटी ह्या संकल्पनेचेर हो दीस पाळटले अशी माहिती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिल्या. 89व्या मन की बात ह्या कार्यावळींत ते उलयताले. मेरे प्यारे देशवासियों, अगले महीने 21 जून को हम 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने वाले हैं. इस बार योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी. मैं आप सभी से योग दिवस को बहुत ही उत्साह के साथ मनाने का आग्रह करूंगा. हाँ, कोरोना से जुड़ी जरूरी सावधानियां भी बरतें. वैसे अब तो पूरी दुनिया में कोरोना को लेकर हालत पहले से कुछ बेहतर लग रहे हैं. अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कवरेज की वजह से अब लोग पहले से कहीं ज्यादा बाहर भी निकल रहे हैं. इसलिए पूरी दुनिया में योग दिवस को लेकर काफी तैयारियां भी देखने को मिल रही हैं. कोरोना महामारी ने हम सभी को ये एहसास भी कराया है कि हमारे जीवन में स्वास्थ्य का कितना अधिक महत्व है और योग इसमें कितना बड़ा माध्यम है. लोग ये महसूस कर रहे हैं कि योग से फिजिकल, स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल वेलबीइंग को भी कितना बढ़ावा मिलता है. उदका स्रोत खातें मडगांवां नालो बांदपाक सोदतात. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार आदींच्या नाल्या कुशीकूच ह्या नव्या नाल्याचें बांदकाम चालू आसा. शॅडो कावन्सिलान ह्या बांदकामाक हरकत घेतल्या. खंयचे तरी प्रायवेट पार्टीक फायदो करून दिवपा खातीर ह्या नाल्याचें बांदकाम करतात असो आरोपूय तांच्यांनी केला. हो नालो सर्वे प्लॅनाचेर दाखयतात, म्हळ्यार ही जमीन सरकाराची हें स्पश्ट जाता. पूण फाल्यां सकाळी ही जमीन कोणाच्या तरी नांवार जाली जाल्यार अजाप उक्तावचे न्हय अशें शॅडो कावन्सिल म्हणटा. बांदपाक हें केलं, ब्रांच नाला म्हण हें केलें तेणें. पूण मेन पर्पज म्हणल्यार कितें, हो जो एक्झिस्टींग नाला आसा तो शिफ्ट करपाक हांगा कितें तरी रियल एस्टेट डेव्हलपमेंट करपा खातीर. आनी ताजेर 81 लाख सुमार खर्च जावपा आसा. आनी जो हें फायल तयार केल्ली आहा तातूंत म्हणटा ते इम्प्रुवमेंट ऑफ हायड्रॉलिक्स ऑफ द एक्झिस्टींग नाला. एक्चुअल सपोज हायड्रॉलिक्स इम्प्रूव करपा पर्यंत तांच्या मनान आशिल्लें जाल्यार हांगा हो जो कालवट आसा रस्त्या पोंदार हो चड गरजे आसा बांदपाक 7-8 लाखां भितर. पूण हांगा 81 लॅक्स मोडपाचें हें केलां आनी दॅट इज फॉर प्रायवेट पर्पज. हें जाल्यार आतां आमी विचारपाक सोदता की 81 लॅक्स पब्लीक फंड दिवन कित्याक मोडपा जाय हांगा. कोणाकूय जाय हें शिफ्ट करपाक जाल्यार जाण आपल्या पयशान हें करपाचें, शिफ्ट करपाचें. केबल घालपा खातीर रस्त्या कुशीक सगळे खणून दवरला. हाका लागून रस्त्यार रातच्या वेळार गाडयो चलोवपाक लेगीत भंय दिसता अशें लोक सांगतात. मोदी व्हड फोंडूय उपसून दवरिल्ल्यात. अशा स्थितींत गाडी चलोवप तरी कशी असो प्रश्न लोकांक पडपाक लागला. रातच्या वेळार एकदाचे हे फोंड दिसले ना तर अपघात घडपाची शक्यताय आसा. सरकारान बेगोबेग प्रश्न सुटावो करून लोकांक मुक्ती दिवची अशी मागणी लोक करपाक लागल्यात. म्हापशा न्हंयेवयलो नवो समांतर तार पूल आतां लागीं जायत आयला. येता त्या घटक राज्य दिसा म्हळ्यार 30 मायाक सांजे वेळार 6 वरांचेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी ह्या पुलाचें लोकार्पण जातलें. पूल उक्तो जाता आशिल्ल्यान पावसान ह्या वाठारांत निर्माण जावपी समस्या पयस जातली. ह्या उक्तावण सुवाळ्याक आमदार जोशुआ डिसोजा, आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फरेरा, पालिका मंडळ, GSIDCचे अधिकारी आनी हेर मानेस्त हाजीर आसतले. 10.5 कोटी रुपया मोडून उबारिल्ल्या ह्या तार पुलाचें बांदकाम डिसेंबरान हातान घेतिल्लें. हो पूल 6 ते 8 म्हयन्यां भितर पुराय करपाची जापसालदारकी कंत्राटदाराचेर घाल्ली.
गोंय मुळाव्या साधन सुविधा महामंडळाचे वतीन घटक राज्य दिसा तार पुलाचे लोकार्पण जातले। सध्या ह्या पुला वयले डांबरीकरण पूर्ण जाला। हेर कामां जाता तितल्या बेगीन पूर्ण करपाचे उतर कंत्राटदारान दिला। आवाज गोयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। हाच्या मुखार सडेतोड नायक ही कार्यावळ जातली ती पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।